Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हे काम करून घेतलेले आहात. तसेच या देवस्थानाचे सगळे या कमिटीचे जे सदस्य आहात त्यांच्यानी बऱ्यापैकी काम करून जो आहे व्यवहार बऱ्यापैकी आमच्या या पालिया पंचायती करून घेऊन घेतलेला आहात. तसेच आज ह्या पंचायतीचे सांगपाचे म्हणजे जो पाण्याचो विषय जो खूप कठीण झाला. तसेच धावड्यासारखेला एक मोठो पाण्याचो भरपूर सोर्स आहा. तेव्हा तर आमचे हे आमदारान तेचेर वाचो लक्ष घालून जर थंयसर एक प्लांट एक बरो करू शकता जाता जाल्यार समज टोटल पालिया गांव आमचो कव्हर जावंक शकता. जाल्यार ह्यो इतको प्रोजेक्ट आहा की WRD चे एक दीस आमकां टायम दिवन जो एक काम करीत जाल्यार आमी टोटली हे काम करून घेवंक शकता की जेणे करून आयज हे गोष्टी जावंक शकतात. तसेच फाटल्या टायमार जे आमचे 10 फायली जे पंचायतीन अडकान आसात 3 वर्सां जाली. एक कित्या खातीर रोवले काय खातीर आमकां सगळ्यांक खबर आहा. पूण जे फाटल्या बाय इलेक्शनाक जो आमी जिताक वावरले बाय इलेक्शनाक जिताक वावरले म्हणून आमचे फायली रावले. हे गोष्टी अशे न घडटा तेणी हे गोष्टी जो आमदार असलो त्या आमदारान आमचेर सगळो रिवेंजच घेतलो. ज्या बाय इलेक्शनाक बी जिताक वावरलो किंवा आमचे सगळे पालयाचे लोक जिताक वावरले तांकां काणकोणा घातले, थोड्यांक मडगांव घातले, थोड्यांक साश्टी घातले, थोड्यांक केपें घातले. अशें न करता आमदारान सुद्धा हो आपलो फुडलो सुद्धा टर्म जर फुडें आपणाक फुडें काहीतरी भवितव्य घडोवचा आहा कोणाचे रिवेंज घेवप ना. रिवेंज घेतलो जाल्यार हे गोष्टी आयज आमदार घरा बसलो अशें जर ना करता जाल्यार फुडलो युग ह्यो बरो जावंक शकता. ज्या गोष्टीक अरे म्हाका हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनचे डायरेक्टर म्हणून म्हाका अपॉयंट केल्लो थंयच्यान तूं म्हाका काडलो आनी हेतून हाकलपट्टी केली. अरे जे अशे गोष्टी आहा न्हू तुका मी त्या टायमार मी एक पोक्ते म्हाज्या तरुण भारताचे म्हाजो लेख आहा त्या लेखान सांगला ना जनता तुका हकलपट्टी ही तुका जनता ही योग्य तो टायमार दाखयतली म्हणा. तशीच ह्या हॉलात सुद्धा म्हाका तेंच्यांनी आपोवंक नासलो. जेन्ना त्या वखदार जो कोण आसा हयसर मुखार नासलो तेणी सांगलेलें डायरेक्ट ताका आपोवप ना. त्या वखदार योगायोगान जीत भाई खातीर जो सरपंच ह्यो आमदार जालो त्याच्या खातीर म्हाका हेचेर आयज कोण कोणा खातीर नसता. त्या वखदार जेणे करून फुडले आयच्या नवीन वर्ष सुरवात जाता ती बरे भशेन सगळ्यांची मनोकामना पुरी जावची अशी दत्तात्रया कडेन मागता. सगळ्यात पयली अभिनंदन कमिटीक की हांगासर तेंच्यांनी बऱ्यापैकी एक सुंदरसो हॉल ह्यो दत्तात्रयाचो सक्सेसफुली कंप्लीट केला आनी वयरूय म्हाका दाखयला की तो काही प्रमाणे इनकम्प्लीट उरला. सो तांकां एक कमिटमेंट दिता मॅक्झिमम जाता तितक्या बेगीन तेंच्यांनी जे प्रोसिजर आहा जर RDA जर इलेक्ट्रीक वर्क जे जाय जाल्यार प्रोसिजर करूंक जाय जाल्यार इमिजिएटली करया. ना जाल्यार सुद्दां जाल्यार विदिन 6 months तो हॉल कंप्लीट करा. म्हाजी पूर्ण तुमकां सपोर्ट आसतलो. जर गव्हर्मेंट लेवलीर जावंक ना जाल्यार म्हाज्या पर्सनल लेवलीर तुमकां करून दिता आनी ताचो बऱ्यापैकी उपयोग करा. जेणे करून तुमी सांगलात की बाल भवन कितें तरी भुरग्यां खातीर कितें करूंक सोदता म्हणून डेफिनेटली आनी तेकाय तुमकां म्हाजी मदत जायी जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा आसा. नवीन आमदार म्हटल्यार तरी खूप जबाबदारी आनी राजकारण इलेक्शन्स आनी इलेक्शन लडोवप आनी जिखप हितून खूप फरक आहा आनी जबाबदारी घेवप हे खूप डिफरंट आहा. आनी गेले आतां म्हाका दिसता 24 दीस जाले इलेक्शन जावन आमदार जाल्यार 2-3 दीस जाल्यार उपरांत जे जबाबदारी जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी कामां आहात ती जेन्ना पळोवंक गेलो तेन्ना म्हाजेर खुबशे प्रेशर बिल्डअप जालो कित्याक ही कामां करतले कशे सक्सेसफूल कशे जातले. खूप जाण म्हाका विचारता अरे तूं टेन्स कित्याक आहा पयलीं हसत खेळत अरे टेन्स कित्याक जबाबदारी ही जे हांवें कमिटमेंट इलेक्शनाक केला प्रत्येक गांवांनी वचून जे जे गांवां खातीर कितें गोश्टी जाय ते कमिटमेंट केले ते सक्सेसफूल करपाक जाय म्हाका. आनी म्हाजो टार्गेट हांवें दवरला ते 5 वर्सां न्हू 2 वर्सां आनी 2 वर्सांनी जे जे कमिटमेंट्स केल्या ते एटलिस्ट 70% म्हाका सक्सेसफूल करपाक जाय. आनी आमी कामाकूय सुरवात केल्या. मॅडमीन तारीन आतां सांगला की डेव्हलपमेंट खुबशे गोश्टी तिणी दिल्यात अशें डेव्हलपमेंट वक्तीचे आडवून उरला. तशेंच सरपंचांनीय सांगला खुबशीं कामां आसात
रोडाचे जे तेंच्यांनी सांगला किरणपाडीचो रोड तो डेफिनेटली बेगिनात बेगीन स्टार्ट जातलो, कित्याक हांव इंजिनियरांक घेवन पयरूच बसला, ते डिस्कसूय केला हांवें आनी जाता तितके बेगीन ते कामूय स्टार्ट जातले. तशेंच म्हाका दिसता 4 ते 5 तारखेक आमी इन्स्पेक्शन करतले. जे शेती आहा ते खारें उदीक जे सांठवल्या 2 वर्सां, म्हाका दिसता 2 वर्सां जाले न्हू, 2 वर्सां खारें उदीक जे सांठोवन ते शेतां पिड्ड्यार जाले, तेका लागून इन्स्पेक्शनाक हांवें सगळ्या ऑफिसरांक कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे आपयले. मागता एंटायर पंचायतीक आनी हांगाचे शेतकरी आनी जे आमचे कार्यकर्ते जे आहात ते थंय प्रेजेंट रावपाचे. तुमकां टायमींग सांगता केन्ना तो, आनी थंयसर सोल्युशन कशें काडप आनी ते शेत कशें परत शेती करपाक उपयोग जातले तेचेर आमी सोल्युशन काडया. ते हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑफिसरांक, कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या ऑफिसरांक घेवन मिटींग घेवन जे जे प्रोजेक्ट्स एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीन पेंडिंग आहात आनी वायट दिसता की गेली 2 वर्सां, काल एक बरो टॉपमोस्ट PWDचो ऑफिसर म्हाज्या ऑफिसान येयलो आनी तेणी म्हाका इतलेंच सांगलां की लास्ट 2 वर्सांक झिरो म्हटल्यार झिरो कामां जाल्लीं आहात आनी फंड्स म्हणटात ते कांयच युटिलायज जावंक ना. म्हणून म्हाका तेचेर कळ्ळें की डेव्हलपमेंट म्हणटात ते 2-3 वर्सां सारके कंप्लिटली झिरो जाल्ले आहा. फक्त इनॉग्रेशन नाल्ल फोडप चालू आसलेले. सो हे एफर्ट जावचे ना. हांव हांगासर आमदारकी मिरोवपाक येवंक ना, कामां करपाक येयलात आनी पंचायतीकूय सांगतात, म्हाजे कार्यकर्ते आसूं जर ऑपोजिशन जे आयज म्हाज्या विरोधान वावरले आसूं, हांगासर भेदभाव काय जावचो ना. सगळ्यांची डेव्हलपमेंट वर्क आहा ती सगळ्यांची जातली, कोणाची दावून तुम्ही रायट प्रोसिजर करप. जेन्ना जेन्ना तुमकां दिसता म्हाका मेळपाचो मेळोंक नासतना फोनार सुद्दां सांगा, फोनार तुमची कामां इमिजिएटली जातली आनी फायल प्रोसिजर तुमी कंप्लीट कर म्हाजे कडेन हाडा. जे ऑफिसरांकडे वा गव्हर्मेंटा कडेन एप्रुवल घेवंक जाय तो हांव पर्सनली वचून घेता, पूण गांवचे खंयचेच डेव्हलपमेंट काम उरचें ना. अशें आतां संदीपान म्हटलां की रिवेंज आनी हे, आमी आयज रिवेंज बीन घेवंक येवंक ना. इलेक्शन जाले, डेव्हलपमेंटाचेर आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आनी गांवाचेर लक्ष दिवया. इलेक्शन येतले फुडल्या 5 वर्सांक, 5 वर्सां आसता तेन्ना मागीर पळोवया. आतां आमी काम करया, सगळे एकठांय रावन काम करया, भेदभाव दवरया नाका. विरोधक कोण आसले आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांक सांगता की चड आर्ग्युमेंट आनी इश्यूज करूं नाकात, कित्याक सगळे लास्टाक गांवाचेच आमचे सगळे भाव भयणां सगळीं एकठांय रावन आमकां काम करपाक जाय. हे हेतून हांव फुडें सरला आनी म्हाका तुमचो सगळो पूर्ण सपोर्ट जायो. गांव पालये गांवांत उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आसा, खबर आसा म्हाका, कित्याक ऑलरेडी सर्वे केल्लो आहा. रिक्वेस्ट करता पालये गांवांक की जंय जंय वॉटर बॉडीज आहात, उदकाचो सोर्स आहा, ऑलरेडी PWD इंटिमेट केला, तांकांय सांगला जंय जंय वॉटर बॉडीज आहा थंय इन्स्पेक्शनाक वचा. म्हाजो भुरगो येतलो ऑफिसांतल्यान, थंयसर बारीक बारीक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालूंक जाय जाल्यार आमी ते घालून इमिजिएटली प्रोविजन करूं शकता. कित्याक कमीत कमी 1 ते 1.5 वरां उदकाचो ह्यो प्रॉब्लम आहा तो चांदेलच्यान जे उदीक येता तो तसोच उरतलो 1.5 वर्सां. आतां टेम्पररी सोल्युशन फक्त आमकां आसा जे बारीक बारीक वाडे खंय आहात आनी जर थंय बोरवेल मारपाक तुमी एलाव करतात आनी NOC दितात जाल्यार इमिजिएटली ते विदीन नो टायम बोरवेल मारून तुमकां कनेक्शनूय दितले. तशेंच वॉटर बॉडीज आहा, म्हाका दिसता एक भंडारवाड्यार तळे आसा आनी जर थंयसरल्या स्थानिकांक जर कांय प्रॉब्लम ना, बारीकसो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक जाल्यार भंडारवाड्यान ती एरिया अख्खी कवर जातली आनी तांकां उदकाचो प्रॉब्लम काय जावचो ना. तशेंच वाड्यांनी आमकां आयज खंय तरी कॉम्प्रोमायज करून NOCs वा कितें लागता ते तुमी मातशी प्रोवायड करपाची, जेणे करून हे जे डिफिकल्टीज आहात ते 1.5 वरां तरी आमी हँडल करची पडटली. आनी कमीट करता, प्रॉमिस करता की 1.5 वर्सान उदकाचो प्रॉब्लम जावचो ना. सगळ्यांक उदीक 24 वरां ना जाल्यार तरी 8 वरां तरी मॉर्निंग टायम मेळटले. दुसरे